याफुडें रेल्वे बजेट आसचे ना। युनियन आनी रेल्वे बजेट आता एकूच। केंद्रीय बजेटात आनी बजेटाच्या प्रक्रियेत मोठे बदल चल्ल्यात। राज्याचे इलेक्शन शेड्यूल पळोवन अंदू बजेटाची तारीख थारायतले। बजेटात याफुडें प्लान आनी नॉन प्लान खर्चाची विस्कटावणी आसची ना। केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका बुधवारा जाली। फ्रीडम फायटरांच्या घरच्यांक मेळटा त्या केंद्रीय पेन्शनात 20% वाढ आनी डीए मेळटलो। इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget, and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. इस वर्ष के आरंभ में बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है वो आने वाले वर्ष से समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा विषय बजट्स की डेट के संबंध में था। फिनिशिंग द इंटायर फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर 31st of March, so that the implementation can begin on the 1st of April, and the expenditures can begin, the taxation proposals can begin. The actual dates will be decided after a consultation, depending on the calendar of the state assembly elections. Freedom fighters की जो पेंशन है या उनके heirs को जो मिलती है, वारिसों को जो मिलती है, उसको 20% प्लस डीए के आधार पर बढ़ाया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने उस प्रस्ताव को आज स्वीकार किया। कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत इफेक्टिव फंक्शनिंग इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, तो इसलिए वो जो पुराने लॉज को रिपील करके मंत्रिपरिषद ने एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स बिल्स 2016 को आज स्वीकृति दी है। देश को रेल के हित में ध्यान में रखते हुए क्या उसकी आवश्यकता है, उससे क्या लाभ होगा, उसके ऊपर सबके ऊपर सोच के बाद आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि रेल बजट और मेन बजट मर्ज किया जाएगा। उसके और कुछ बिंदु रहेंगे, जिसमें एक तो रेलवे की जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है द डिपार्टमेंटली रन कमर्शियल एंटरप्राइज इट विल बी बरकरार रहेगी, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा। फाइनेंशियल पावर रूल्स, पावर, जनरल मैनेजर, डीआरएम को जो आज हमें उनको देके रखे, वो भी उसी तरह से बरकरार रहेंगे। रेलवे को लोकायुक्ताक बीच क्लिनिंग कंपन्यांची चौकशी करपाचो अधिकार आसा म्हणून सांगून हायकोर्टान दोनूय वादग्रस्त कॉन्ट्रॅक्टरांचे दावे भायर मारले। मात तांचे पेमेंट आडोवपाचो अधिकार लोकायुक्ताक आसा काय ना इतलेच गजालीचेर हायकोर्ट आयकतले। दोनूय बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर लोकायुक्तान तांचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पेमेंट बंद केला म्हणून हायकोर्टात गेल्ले। दोनूय बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर लोकायुक्तान तांचो कॉन्ट्रॅक्च्युअल पेमेंट बंद केला म्हणून हायकोर्टात गेल्ले। बीच क्लिनिंग कंपन्यांची चौकशी करपाचो अधिकार लोकायुक्ताक आसा म्हूण सांगून हायकोर्टान दोनूय वादग्रस्त कॉन्ट्रॅक्टरांचे दावे भायर मारले। मात तांचे पेमेंट आडोवपाचो अधिकार लोकायुक्ताक आसा काय ना इतलेच गजालीचेर हायकोर्ट आयकून घेतले म्हूण कोर्टान स्पश्ट केला। अजाप म्हळ्यार लोकायुक्ताच्या ह्या अधिकाराचेर सरकारानूय दुबाव उक्तायल्लो। हायकोर्ट सगळ्या पार्टींची बाजू 4 तारखेर आयकतलो, त्या पयलीं सगळ्या संबंधित पार्टींक तांची जाप दिवंक लायल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सीझेडएमएचे दर्यादेगांचे इन्स्पेक्शन जाले उपरांत शेक वांटपाक सुरू जातले। कॅरेज कॅपॅसिटीचेर सध्या एनजीटीत केस चलता, ताचेर ग्रीन ट्रिब्युनलान सरसकट सगळ्या दर्यादेगांनी कॅरेज कॅपॅसिटी अभ्यासून रिपोर्ट दिवचो म्हणून ऑर्डर दिल्या, म्हूण खंय अंदू शेक वांटपाक उशीर जालो। आदल्या पॉलिसी प्रमाणेच खंय हे सिजनात शेक वांटतले। On priority, the Advocate General and the Assistant Advocate General went to NGT. On 19th was the matter in NGT. A private shack owner case घातलेली by one person from South Goa, Pereira म्हणून, आणि ही मॅटर खंय तरी कोणे मिसइंटरप्रेट केली आणि सांगले की बीच शॅकूय तितून हा म्हणून। सो आम्ही क्लॅरिफाय केले, एनजीटीनूय गेले
on behalf of beach shack owners, त्यांचो president Cruz सगळे गेले. But it was cleared, the matter was cleared, and today the file has reached the chief minister. For 3 years shack policy जी गेल्या वाटी आसली तीच फुडें कंटिन्यू करपाक. आयज chief ministeraन sign मारल्या. It will go today to the director, then it will go to GCZMA for their clearance. जितकी शेका बिचार आसता त्यांचे every year GCZMA चे clearance लागता. ते clearance जाले तो it will go in the next meeting of the cabinet. And cabinet, once it is cleared, something तेका lottery जातली. Personally and inspect the entire beach line from North Goa to South Goa and give us NOC. 90% should be. That will not happen in this term. तेका परतून हायकोर्टान वयचे पडटले ती पॉलिसी घेवन. So it will happen for the next season, next term. 3 वर्ष. No, 3 वर्ष कित्याक मतेकातूच करूंक जाता मतेकात. नेक्स्ट इयर करूंक जाता. सो ह्या वर्सा जे आहा ती सेम पॉलिसी कंटिन्यू जातली. द पॉलिसी विच वॉज देयर लास्ट इयर विल बी कंटिन्यू. सगळ्यांत जाग्यार घालून 15 ऑक्टोबर सावन शेक वाटपाक लागतले म्हणून मंत्री सांगता. एट द सेम टायम आमी फायल जी आसा आनी 3 वर्सां जाल्या नंतर फुडल्या 3 वर्सां खातीर जी पॉलिसी करपाची आसा तेच्या खातीर फायल जी आहा ती मूव केल्ली आहा. म्हाका दिसता येणारे कॅबिनेट जे आहा फुडल्या शुक्रारा कॅबिनेट आहा ते कॅबिनेटीक जातले आनी सायमल्टेनियसली फॉर्मां आमी इश्यू करतले आनी बाय 15th ऑफ ऑक्टोबर नाव वी आर ऑन समवेअर 21st 15 ऑक्टोबराच्यान शेकां दिवप हे कायद्यान आसा. एनजीटी हेच्या आमच्या CRZच्या कायद्यान आहा त्या प्रमाणे आमी तांकां जमीन तेंची कोणाक हें जाता पळय पडटा पळय म्हणजे गावता पळय लॉट जाता पळय त्या प्रमाणे तांकां आमी डिमार्केट करून दितले. 3 वर्सां खातीर लॉट काडटले. जेंका कोणाक मेळटा पळय तांकां आमी ते आमचे डिमार्केट करून दितले आनी फुडें वयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लोकेश शिलकार आणि विजय चेतन गांवस. घेऊया एक ब्रेक.